गोय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणून गिरीश चोडणकरान पदभार स्वीकारला. ताचे ध्येय खंय 2027ची वेंचणूक. वेळ कमी आसा. म्हाका दिसता आमी प्रत्येक दीस हो डबल फूल डे दीस करून काम करपा पडटलें. 3 म्हयन्याचो पावसाळो आसतलो आनी ह्या पावसाळ्यांत एक वेगळे तरेन आमी प्लॅन करतले. कशें करून पावसाळ्यांत सुद्दां आमी आमच्या कार्यकर्ते मजबूत करून एक संघटना मजबूत करपाचेर फोकस हो पयलो जातलो. मुखाल्ल्या आमच्या 2 ते 3 म्हयन्यांत कशा भशेन हांव वर्ड यूज करता, कशा भशेन बाय हूक ऑर अ क्रूक तूं कशें पॉलिटिक्स करता, कितें करता हें नाका, पूण 21 नंबर क्रॉस करप. 21 नंबर क्रॉस करप. 21 नंबर आमी ज्या दिसा क्रॉस जातले कोणाकूच धमक जावपाना पक्ष सोडून वचपाक. जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवार, ज्या पयशांच्या नांवार आनी कोणाच्या नांवार जे हे वयता तेजेर कंप्लीट बंदी आसतली. 15 वर्सां नंतर एक बदल जो गोंयांक जाय तो बदल, बरो बदल आमी दिवपाची पूर्ण प्रयत्न गोंयकारांक करतले. And finally, be able to give good candidates, because we are going to be going in for elections, and steer the Congress party in Goa to greater heights and ensure that the aspirations of the people are definitely met. I think that I'm also happy to see Girish Chodankar as the GPCC president. मजगती पदभार स्वीकारताना आतलो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर गैरहजर. विचारल्या प्रभारी माणिकराव ठाकरे सांगता नाराज ना. अमित पाटकर इन्होंने 4 साल तक यहाँ पे प्रेसिडेंट संभाली है, अच्छे संभाली है. उनको हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं. लेकिन जो भी कांग्रेस पार्टी हाईकमांड जिनको जिम्मेदारी सौंपती है उनको सभी ने सपोर्ट करना चाहिए. ये कांग्रेस पार्टी का रूल है. वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसी तरीके से अपने को ढाना चाहिए. यहाँ पे उनको मैंने अमित जी को कहा कि आपको आना चाहिए, लेकिन वो बोले मैं दूर हो, आ नहीं सकता उतने टाइम में. लेकिन मेरी कोई नाराजी नहीं है. मजगती काय काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचो राजीनामो दिला. हांव काँग्रेस पार्टीन जनरल सेक्रेटरी आशिल्ले. हांव आज म्हज्या पदाचो राजीनामो दिता. जेन्ना 2022चे इलेक्शन जाले, डिफेक्शन जाले, गिरीश चोडणकरान आपूण स्वता जावन रिजायन जाल्ले. रिजायन जावप म्हणजे कितें, ताणें सांगिल्ली आपूण ही जबाबदारी पेलपाक शकना, रेजिग्नेशन तुम्ही एक्सेप्ट करता सेंट्रल. आणि आज इलेक्शनाक थोडो टाइम आसा. जेन्ना आमी फुल स्विंग ग्राउंडाचेर काम करपाक लागल्या, सगळें व्यवस्थित चल्ले आसतना गिरीश चोडणकराक तुम्ही एज अ प्रेसिडेंट हाडटात. आमकां कोणाकूच खंयच्याच पोझिशनाच्या मनशाक तुम्ही कॉन्फिडन्सान घेनासतना सेंट्रल लिडरशीप आपलो निर्णय आमचेर थोपतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.